आयज मिटिंगेन ठरलें म्हणल्यार आयज मिटींग आमी घेवपा भागपाडी सरकाराच्या धोरणाक लागून तर सरकारान आमकां एक आश्वासन दिल्लें की आमी जेन्ना विसांक लयरा धाडलो तेजे फाटल्यान आमची फॅक्टरी बंद जाली तेन्ना सरकारान सांगलें हेचे फुडें फॅक्टरी आमी घालतले तो पर्यंत तुमी पासेस काडपाचें आनी त्या खातीर तुमकां आपण कंपेन्सेट करता 3,000, 2,800, 600, 400, 200, 5 वर्सांचे आमचे टर्म्स ठरले त्या प्रमाणे आमकां 20-21 पयशे मेळ्ळे आनी 21-22 आतां अजून 80% मेळनासले 70 शेतकार उरले हो एडमिनिस्ट्रेटर आहा तो कितें ना कितें तर सांगत आसता सीएमान आमकां डायरेक्ट केल्लें की तेंकाय डायरेक्ट केल्लें आमचे समोर सांगिल्लें की 20-21 जेंका तुमी पयशे घेतले तेंका 21-22 तोच रिपोर्ट काड आनी त्याच धर्तीचेर तेंकां 200 रुपया कमी करून पयशे दी पण तें उतर तेंणी पाळ्ळें ना आनी आज म्हणल्यार शेतकारांक पयशे मेळ्ळे आनी अजून 20% पयशे आमकां मेळपाक उरले हो एक मुद्दो जालो दुसरें कितें आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अवेरनेस करना की ऊस लाय म्हणून आनी दुसरे वाटेन कितें जाता तुमच्या प्लॉटाक ऊस ना आमी ह्यो जमनी कोडेक दवरल्या कित्या खातीर ऊस लावपा खातीर की आमी सरकारान आश्वासन दिलां की इथॉनॉल प्लांट हो जातलो गोंयांत आनी तो प्रायवेट तत्वाचेर जाल्यार तुमकां ऊस घालपाक पर्याय आपण दिता आमकां तो पर्याय जाय आज आयकुपा येता इथॉनॉल प्लांटा धड कांय ना म्हणून तें आमकां आश्वासन जाय ह्या इतल्या खातीर आमकां जर 8 दिसांक जर सगळें परफेक्ट कळना कितें जाल्यार आमी 24 तारखेर गेटी मुखार संजीवनीचे बसपाचें ठरयलां सगळीं शेतकारां एकठांय आमी हांगा हाडटले आनी बसतले आमी नवी कांय मागणी केली ना जे मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलें तें पाळचें कित्याक आमच्या मागण्यांनी परतूय मुख्यमंत्री तेच जाले आमी देवा कडेन मागलें होच मुख्यमंत्री आमकां जाय कित्याक आमकां आश्वासन दिलां आनी आमचें आश्वासन पुर्ती जावचें ही आमची मागणी आसा ओके तुमी एग्रीकल्चर जे डिपार्टमेंट आहा तेंचेर तुमची नाराजी आसा नाराजी ना पूण ते अजून सांगना तेंकां आमी पयलीं जालें फॅसिलिटेड कमिटीची स्पेशल मिटींग पयलीं जाली त्या दिसा आमी सांगलें तुमी आतां अवेरनेस करपाक जाय की ऊस लाय म्हणून कित्याक इथॉनॉल प्लांटा खातीर तुमी टेंडर आउट केला जाल्यार ऊस लायना जाल्यार आज तर सांगना जाल्यार जमीन डायवर्ट जातली ऊस लायना त्या इथॉनॉल प्लांटा खातीर ऊस खंय मेळटलो तुमी आतां अवेरनेस करपाक गरज आहा जाल्यार ते आमकां थांब म्हणटा थांब म्हणटा ते गोश्टीचेर आमकां विस्वास ना की हें कितपत खरें काय खोट म्हणटा तेंच्यांनी आमकां ठोस सांगपा जाय की ऊस लाय म्हणून कित्याक आतां लावणी करपा टायम ऊस मारपाक चालू जाला कितें तें बारीक कचपट आहा तें काडूंक जालां परत म्हणटा तें आमी जमीन पडीक दवरली फूल स्विंग ऊस लावन आतां दुसरे कडेन धाडपाक परवडना मंत्री हांगा येयलो आनी तेणी ती जमीन 2 लाख ट्रक टर्मिनला दिता म्हणून सांगलें तेन्ना तुमकां शेतकारांक कितें विश्वासान बी घेतला ना आमकां केन्ना विश्वासान घेवना जेन्ना काल हांवें जेन्ना यूट्यूब पळयलो पेपर पळयले तेन्ना अकस्मात एक न्यूज येयली अशें शेतकऱ्यांनी म्हाका फोन केलो म्हणल्यार म्हाका म्हणलें कांयच खबर ना रे म्हटलें तेन्ना सरकारान कितें करचें आमकां जी कितें हांगा संजीवनी खातीर आमचो शेअर होल्डर आसा कोणाचो ऊस आसा कोणाचो ना तेंचो सुद्दां म्हाका फोन येयल्लो पूण आतां अशें एक करा आमकां विश्वासान घेया पयलीं आनी मागीर तेजे कितें फुडलो मार्क काडुया कित्याक जी तुमी कितें हें करता आनी आमकां फाटीं जमीन दिली आमकां कोणाकूच विश्वासान घेवना काल येयले अकस्मात आमकां विश्वासान घेवना मेन शेतकरी हे हांगसर खरें म्हणचे जाल्यार कारखान्याचे हितचिंतक आसा तेन्ना तुमी शेतकऱ्यांक विश्वासान घेया मिटींग घेवया आनी मागीर ते कितें ठरया आमी टोटल जमीन कितली आसा अशी टोटल जमीन म्हाज्या हिसपान म्हाजो फादर हांगासर वायस चेअरमॅन आसलो तेन्ना म्हाका दिसता तेन्ना ती 17 लाख कितें आसली अशें अंदाज आसा तेच्या नंतर आमी आतां नवीन येयली आमकां काय खबर ना जमीन पूण आतां कितली 15 लाख अशें म्हणटा थोडे पूण ती फॅक्टरी खबर पूण थोडे दिल्ली आज वयर फार्म आसा बाकीचे कोणी एनक्रोच केल्ले आसा ती आतां कितले उरल्या ते आमकां सरकाराक खबर आसतली तितून फाटीं 2-2 लाख अशें दीत आसा आमकां विचार आमकां काय विश्वासान केन्ना घेवकूच ना कोणी आमकां भायर दवरल्या सारकें दवरता आनी हेवटेन डायरेक्ट हें करता आमकां शेतकऱ्यांकूय हांगा दवरलेले आसा तेन्ना एक मार्क काडुया तेजे वेवस्थीत बसून विचार करुया आनी मागीर फुडें विचार हें करुया सरकारा कडेन मागणी कितें आसा तुमची सरकारा कडेन मागणी आसा जी आमची पयलीं आमचें पेमेंट पयलीं दिया मागीर तेच्या नंतर आमी फुडलो मार्क सोदुया जमनी विशयी मागणी कितें आसतली जमनी विशयी आमकां शेतकऱ्यांक विश्वासान घेया पयलीं मेन शेतकरी तितून विश्वासान घेया तुमचे कडेन आमी येता तुमी आमकां आपया मिटींग घेवया तेन्ना मागीर बसून ठरवया कितें म्हणटा तें शेतकऱ्यान सपोज जेणे ऊस सोडलेला तेंचो फोन येता तेंचे आमकां आयकचें पडटा कित्याक आमी जणू काय कितें घेवन खाल्लेले कशें आमकां काय खबरूच नासता जमनीची कोणाकूच खबर ना आमची कमिटी आहा सुविधा कमिटी आसा तेंकाय खबर ना कितले सभासद आमचे आतां जवळ सभासद आमचे पयलींचे जे आसा ते 8,500 आसा आनी मागीर इल्ले करून आयज पसून आमचे 850 शेतकरी उरल्या आनी आतां थोडे कमी जातले हेजें कारण आमकां सरकारान सांगलेलें कितें फॅक्टरी चालू करतले पूण लोकांनी थोडी भाजी लायल्ली आसा हें केल्लें आसा पूण ते आतां जर फॅक्टरी चालू केलो जायत रोखडेच शेतकरी आमी ऊस लावपाक तयार आसा वाट पळयत आसा फॅक्टरी केन्ना चालू जाता काय म्हणून हांव मागचो आवाज येयल्या पुरो म्हणटा आमी इतलेच फॅक्टरी हांगा कुठो आवाज येयल्या पुरो आमी ऊस लावपाक तयार आसा Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.